आज एक मोठीशी दुर्घटना झाली. विजयनगर कारापूर व्हडलो एक शार्प टर्न आसा. एक सिनियर सिटीजन बायल क्रॉस करताली आणि ते गाडयेचेर धडक उठली आणि ताका जीएमसीन घेऊन गेला आणि त्याची कंडिशन आसा ती क्रिटिकल आसा. आता हांगाच्या लोकांनी एक अप्लिकेशन दिल्लें की हांगा एक कंपल्सरी एक स्पीड ब्रेकर जावचो म्हणून, पण अजून प्रशासनान कोणी अजून तेजेर लक्ष घालूंक ना. माझे इतलें सांगपाचें आसा की वो टर्न आसा तो खूब डेंजर टर्न आसा आणि गाडी कशें येता तें कळना आणि गाडी हांगा पास केल्ली आसता ताका लागून एक लोकांक ते पास करतना ते गाडये फुडें दिसना. हेजेर कारवाय करपाची आणि हेजेर बेगीन तेजेर तोडगो काडपाचो आणि हांगा 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 कितें तरी 2 स्पीड ब्रेकर कंपल्सरी जाय पडटले ते कंपल्सरी घालपाचे. आज कित्याक एक्सिडंटां खूब जाल्ली आसा हांगा, एकूच म्हणून ना. ते एक्सिडंटां आमकां अवॉयड करपा खातीर हांगा गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें आणि बेगीन कितें आसा ती तेजेर प्रिकॉशन घेवचें म्हणून अशी आमची विनंती आसा. ती बायल तो क्रिटिकल आसा, तेजो पांय फ्रॅक्चर जाला आणि तकलेक मार लागला. हॉस्पिटलान कळटलें की बाबा ताका CT स्कॅन करतकूच ती बायल कशी आसा आणि तिचें कंडिशन कितें आसा. ॲट प्रेझेंट आमकां खबर ना, एक्सिडंट जाताना आमी नासतना पण लोकांनी हांगा ते सांगलां तशें आमी तुमकां हें करता, म्हायती दिला पत्रकारांक. पण ती लोकल हांगासली लोकल हांगाची ती हांगा म्हणजे लोकल म्हणजे ती होंडाची साखळेची हांगा तेंचे सोयरे नातेवाईक तेंच्या रेल्ली विजीट करपाक.